खरें म्हाका आनंद जालो. केस विच हॅज नो ब्लायंड केस. हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक, हांवें कितले क्लूज दिले, पूण इट वॉज ए ब्लायंड केस. कोणाक म्हूण धरतलो. हांवें सगळे म्हणजे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट, आनी हांवें थोडे थोडे सांगले, पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो. म्हाका PI फोन करता, DYSP फोन करता, आनी म्हाका तांच्यांनी बरें बरें सगळें सांगलें. SP वास्को आमचो PSI आमचो PI शेरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो. म्हाका फोन करत आसलेले ते, आज तुका आमी हिट दिता, मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग, फोटो दाखय जाले म्हाका. आनी दीस बी ना, रात बी ना, रात्री 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी. हांव मनशाक वळखता, त्या मनशाक वळखता करून. हांव तांकां खरें तांचे उपकार मागता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे वास्को DYSP आमचो गुरुदास कदम, आनी मुरुगांवचो PI आमचो वैभव नायक, आनी आमचो शेरीफ जॅकीस, हांचो सगळ्यांचो उपकार मागता. खरें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमची केस तांची जितली बेगीन रिझॉल्व कशी जायनासली, ती कशी क्रॅक जाली म्हाकाच खबर ना. इट वॉज ए ब्लायंड केस. इंजर्ड देंवलो. PCR हांगा 3000. हांवें तुमकां सांगलें इतले फास्ट हांवें PCR केन्नाच पळोवना. आनी इतले फास्ट पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन. आनी म्हाका लोक म्हणटा हांगा बसून, अरे कितें करता पोलीस, हें करता. हांवें सांगलें तुका कितें खबर आहा, तुका कांयच खबर ना. म्हाका ते दीस रात मीत म्हाका कांय ना. म्हाका फॅमिली सगळ्यांक फोन करत आहा ते, अरे ह्या मनशाक वळखता, त्या मनशाक वळखता, तूं केन्ना आयलो, केन्ना गेलो, तो केन्ना आयलो जॉईन जाल्लो, केन्ना सांग. अशें म्हाका ते कशेंच सोडूना. आनी हांवें ताका सांगलें, तूं बाबा तांचेर हें घालनाका, आरोप घालनाका. दे आर ऑन द रायट ट्रॅक एंड दे विल डेफिनेटली क्रॅक द केस. तुका खंय तरी दुबाव आसलो की पुलीस क्रॅक करूंक शकता म्हणून? 100% म्हाका गॅरंटी, 101%. आनी क्रॅक कशी जातली केस. गोवा पुलीस इज, हांव रायट फ्रॉम द बिगिनींग आय एम टेलिंग यू, गोवा पुलीस इज नंबर 1. बट एज ऑफ नाव जेन्ना तुजो मालमत्ता रिकवरी जालो, जावं इतले तुजे मनीस सापडले, हाऊ डू यू फील नाव? आतां भितरल्यान तुका कशें दिसता? यू हॅड एवर इमॅजिन की इतले बेगीन जातले काय म्हणून? ना, हें हांवें केन्नाच चिंतूना. हाका आनी 6 म्हयने 7 म्हयने वतले म्हूण केले. पूण खरें हांवें डेफिनेटली, आतां आज कितले दीस रे, 6 दीस, 6 दिसान इजी क्रॅक केस जावप म्हणजे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इतलो गोवा तूं म्हणनाका, गोवा इज व्हेरी स्मॉल. गोवान कितलीशी एरिया आसा तांकां लिपपाक बिपपाक, आनी ती क्रॅक खंय केस जाल्या? बँगलोर. आय रियली एप्रिशिएट गोवा पुलीस. आज एक्चुली न्ही हांव इतली खूश आसा न्ही की आय डोंट हॅव एनी वर्ड्स. हांव उलोवपाक खूब सोदतालें, पूण जेन्ना म्हाका तुजें हें आयलें, ती मिडिया, जाल्यार म्हाका वर्ड्सच ना कितें उलोवचें आनी कितें ना म्हूण कळना. जाल्यार हांव एक थँक्यूफूल फॉर द पुलीस डिपार्टमेंट. आनीक हांव DIG वर्षा शर्माक न्ही हांव एक थँकफूल म्हणटा फ्रॉम माय हार्ट. कित्याक तिणें एक चॅलेंज मारिल्लें एक लेडिसान की आपूण हांकां धरूनच दाखयतलो, आनी तिणें लेडीज रिस्पेक्ट दवरलो. आय एम व्हेरी सॅल्यूट फॉर हर. आनीक हांव सगळे लोकांक थँकफूल आसा. आनीक आतां हांव सकाळ फुडें जेन्ना गेल्लें पळय तेन्ना म्हणटालें की म्हाका वचपाक आतां भियाव दिसता. आनी आतां हांव जाल्यार एक पांयार वचपाक तयार आसा अशें दिसता म्हाका. आतां घरा वचपाक परते भंय दिसना? इतले दीस तुका भंय दिसतालो? आतां आमी फाल्यां पोटली सुटली घेवन आमीच चालले घरा. आमकां कांयच भंय दिसना आतां. नाव यू आर फायनली? आमी आतां कांयच ना. आतां आमकां दिसता की एक सरपाच्या बिणाक न्ही हात घालो असो दिसता, आनी ती केस आतां रिजॉल्व जाल्ली. थँक्यू.